नमस्कार, गोवा मिड अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात. भायले क्रायम बिझनेस सेटअप करूंक गोंयांत येतात. लोकांनी अलर्ट रावचे, पुलिशेक सहकार्य करचे म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. ताणें डीजीपी, बाकीचे पुलीस अधिकारी आनी आमदार केदाराचे हजेरेंत बेती पुलीस आउटपोस्टाचें उक्तावण केलें. ऑनलायन कागाळींची वेवस्था गोंय पुलीस सुरू करता. गोवा पुलीस ॲपाचेर आपली वळख दाखोवन कागाळ नोंद करपाची. अशे भायरसून क्रायम करपी गोंया भायरसून कितलेशेच लोक आपलो बिझनेस सेटअप करपाक असतो क्रायम बिझनेस सेटअप करपा खातीर गोंयांत येतात. आमचे पुलिसींग तो डिटेक्ट करीत आसा, बट लोकांचे कॉपरेशन जाय, लोकांनी सहकार्य करपाक जाय. लोकांनी बारीक सारीक जरी गजाल कळ्ळी आसत जाल्यार ती पुलिशेक कळोवपाक जाय. आमी तुमकां त्रास करचे ना, परत परत इन्क्वायरी घेव म्हणून. ते आतांच हांवें डीजीपीक सांगलां की ह्यान फुडें आमी ऑनलायन कंप्लेन घेवपा खातीर ॲपाचेर कंप्लेन घेवपा खातीर सुरू करपाचें आसा. टेक्निकली काही गजाली उरल्या, म्हाका दिसता विदीन अ मंथ इट वील कंप्लीट. एका म्हयन्या भितर आमी पुराय ऑनलायन विथ आपलो आयडी प्रूफ, जाल्यार बोगस कंप्लेन धाडशात, त्योय धाडपाच्यो ना. आपल्या प्रुफा सयत आपलो आयडी प्रूफ लावन कंप्लेन करपाची, जेणे करून आपल्या घरांत बसून कोणाचेर जर कंप्लेन करपाक जाय आसत जाल्यार आपलो आयडी प्रूफ अटॅच करपाचो आनी कंप्लेन करपाची. सो पुलीस वील ॲक्ट ऑन दॅट कंप्लेन. कांताराची कथा गोंयचे वीरभद्रा भाशेंत. वीरभद्राची फिल्मान डॉक्युमेंटरी आतांच केली ना जाल्यार 50 वर्सांनी गोंयकार वीरभद्र विसरतले, मुख्यमंत्री उलयला. बीजेपीच्या फुडाऱ्यांक घेवन तो पणजे आयनॉक्सांत कांतारा पळोवंक पावलो. फिल्मांतलो रान जमिनीच्या हक्काचो इशू खंय गोंया सारकोच. सरकारान शेकड्यांनी केशींनी सेटलमेंट सुरू केला. जो सब्जेक्ट तेंच्यांनी घेतला स्पेसिफिकली जो आमी ताका म्हणटा की ट्रेडिशनली हे अजुनूय बी फॉलो केले वता. ह्या पद्दतीची मुवी आशिल्ली. जे एक्झिस्टींग कल्चर आसा ताजेर जर मुवी करिनासत जाल्यार कालांतरान ते कल्चर जे आसा हें नश्ट जालें वतले. आमी त्याच पद्दतीन पळयता की गोंयांतूय बी अशा पद्दतीचे कितलेशेच कल्चरली आसा. भितरलो कल्चरल जर पार्ट पळोवपाक गेलो आसत जाल्यार आयज वीरभद्र जो विशेश करून सांखळी, सांगे भाग आनी फोंड्या 3 कडेन जाता. इट इज द सेम वे. म्हणजे आमी जर वीरभद्र आज पिक्चरियस फॉर्मान जर दवरलो ना जाल्यार फुडल्या 50 वर्सांनी वीरभद्र आमकां पळोवपाक मेळटलो. आयजूय बी सांखळीतलो वीरभद्र पळयलो आसत जाल्यार ताजोच एक पार्ट आसा. दुसरो पार्टूय तितूंतलो तसोच आसा. आमी पळयता की आमी फॉरेस्ट भागांत जे आमचे लोक रावता अजुनूय बी लँडाच्या बाबतींत सेन्सिटीव आसा. तांच्यो लँड तांकां मेळपाक जाय. सरकार इज ऑल्सो व्हेरी सेन्सिटीव. म्हणजे आमी पळयता की 10,000 क्लेम केल्या, तितूंतले आमी 2,500 सुमार क्लेम दिवपाक काडले. उरलेल्यो सगळ्यो क्लेम्स त्यो आमी दिवपाक केलो. तो दुसरो पार्ट आहा भितर. ताळगांवां जॉब फेअर जालो. 21,000 वयर तरणाट्यांचे रजिस्ट्रेशन. सुमार 10,000च पावले. 4,800 शॉर्टलिस्ट. सरकाराचे मेळाव्यांत 5,000 मायज भुरग्यांक जॉब दिवपाचे टार्गेट. सध्या 500 सिलेक्ट. फायनल डाटा येवचो आसा. काँग्रेस टीएमसी म्हणटा रोजगार मेळाव्याचो जुमला. तरणाट्यांची फकाणां चल्ल्यात. जॉब मेळिल्ल्यांचो डाटा लोकांक उक्तो करचो. रिस्पॉन्स बरो आशिल्लो. एम्प्लॉयरांचो रिस्पॉन्स बरो आशिल्लो. जॉब सिकरांचो रिस्पॉन्स बरो आशिल्लो. 160 पेक्षा जास्त कंपन्यांनी यात सहभाग घेतलो. 20,000 पेक्षा जास्त कॅन्डिडेट जॉब सिकर आमच्या रजिस्टर जाल्ले. 10,000 पेक्षा जास्त कॅन्डिडेट हांगा आयले आनी प्रत्यक्षान तेंच्यांनी जॉब फेरांत सहभागी जाले. 500 पेक्षा अरावंड 500 जॉब ऑफर्स तांकां आयज फायनल जाले. 4,800 अरावंड 4,800 कॅन्डिडेट शॉर्टलिस्ट जाले. तांकां सेकंड रावंडाक हें केलां. कंपनी पळयतली मागीर फुडले दे हॅव टू गो थ्रू द फर्दर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड आफ्टर गोईंग थ्रू दॅट दे वील बी ऑफर्ड द जॉब. हो फायनल डेटा काय आनी अपडेट जावपाक शकता? ना आवर डेटा हो फायनल न्ही. डेटा इज बींग फायनलायज. इट वील टेक सम टायम टू फायनलायज इट. ओके, तो वाडपाक शकता. वाडपाक कमी जावचो ना, वाडटलो. कंपायलेशन चालू. कंपायलेशन. आनी जर तुमी 2 सांगचो पळयत जाल्यार रिस्पॉन्स खंयच्या सेक्टराक चड आसलो? हॉस्पिटॅलिटी, IT, फार्मा, एविएशन सेक्टर, मागीर ते क्रूज लायन आयिल्ले तांकां चड कल आशिल्लो. थोड्या कंपन्यांनी पयलीं रिसर्च जावंक ना, पूण ते लास्ट मिनीट वेन्युवाचेर आयले.
म्हणजे आमी तांकां पार्टिसिपेट जावपाक अलाव केले. सो तेंचो डेटा आतां कंपायल करप चालू तो आसा. चेंजीस जावपाक ते शकता. चेंजीस जातले. जॉब फेअर म्हळ्यार जुमला तरणाट्यांची फकाणां म्हूण काँग्रेस आनी TMCची टिका. म्हणजे तुम्ही जॉब खंय दिल्या खंयच्या इंडस्ट्रीन दिल्या ते तुम्ही त्या मनशाकूच नाका ती वेबसायट तयार करा न्हू आनी वेबसायटार घाला. पण हो जॉब फेअर हो एक जुमला आसा. जॉब न्हू हो जोक फेअर कसो आहा. लोकांचो जोक फेअर केला कारण हे जॉब फेअराच्या नांवान कंपनी कडल्यान कितले पयशे उडयले ते खबर ना. तो म्हणटा 4,000 जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आणि कालूच कितले 19,000 कितले एनरोल जाल्यात. आयज आनी 20,000. मग अशें करून 40,000 लोकांक 4,000 जॉब मेवतले हो पयलो प्रश्न तेणें एक्सप्लेन करूंक जाय. कित्याक तेणें कितें सांगलां दे आर ऑपॉर्च्युनिटीज. ही हॅज नॉट सेट दे आर वेकन्सीज. असले जुमलावर घेता ते. In my opinion, there is a difference between opportunity and vacancy. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. धारगळे हायवेर मोपा लिंक रोडार आनीक एक ॲक्सिडंट. स्विफ्ट क्रेनीक मोकली गाडी महाराष्ट्राची. पुण्याचो ड्रायव्हर रिकी बिलावत आखताक गेलो. बाकीच्या तिगांक मार लागला. थळावे सांगता ते प्रमाण हायवे कामाक क्रेनीची यो वच चालूच आसता. सेफ्टीचे नजरेन कांयच जाग्यार ना. आमदार म्हणटा काम चालू आशिल्ल्यान गाड्यो सांबाळून चलोवच्यो. हांगा म्हटल्यार एक लिंक रोडाचें काम आहा मोपा एअरपोर्ट कळ्ळें तुका. तेंची क्रेन हांगच्यान वयताली आनी ही गाडी स्विफ्ट गाडी MH ही एक म्हाका दिसता सायडीन एक लेफ्ट सायडीन ताका डॅश मारली. तितलो एक मनीस एक्सपायर जाला MH. महाराष्ट्राची गाडी ती आयज एक 4 जाण आसले ते एकटो एक्सपायर्ड जाला. बाकीचे इंजर्ड जाल्ले आसा. कित्याक हायवेक गाडयो सगळेच जाण फास्ट सोडटात. ताका लागून म्हाजी एक तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा तुमी गाडयो हायवेक चलयतना सुशेगाद वयचे. कित्याक हांगासर आमच्या पेडण्यान चडशे डायवर्जनाक आनी आजून रोड हे सगळे सारके जावंक ना. ताका लागून आमच्या पेडणेकारांक रिक्वेस्ट आहा तुमी गाडयो हायवेक चलयतना सुशेगाद गाडयो चलोवच्यो. आनी आमकां सर्विसूय रोड हांगासर ना. ताका लागून लोकांक खूब त्रासूय जाता. आनी आतां जाता इतले बेगीन ते सर्वीस रोड जावपाचे आहा ते करून घेवपाचे आहा जातले ते. आनी तशेंच आयज जो इन्सिडंट जाल्लो आमच्या लिंक रोड थंयसर तेंची हांगासर सगळे इंस्ट्रुमेंट्स आहात तेंच्यांनी ते भितर सरतना तेंकां ते प्रॉब्लम जाले. तेंची क्रेन भितर वयताली तेन्ना तेणी येवन ते क्रेनीचेर मारली गाडी. ताका लागून आयज ते लिंक रोडार तेंकां सांगलेलें आसा ऑफिसरांक कितें तेंच्यांनी 24 तास हांगासर सेक्युरिटी दवरचो. मोपा एअरपोर्टा वयल्या वेगवेगळ्या कामां खातीर पेडणे तशेंच पेडण्या भायल्या भुरग्यांक जॉब लेटरां दिवपाची कार्यावळ पेडण्या जाली. GMR वतीन घेतिल्ली प्रशिक्षण कार्यावळ पुराय केल्ल्यांक जॉब लेटरां दिल्यात. आमदार प्रवीण आर्लेकार म्हणटा आनीकूय नोकऱ्यो येवपाच्यो आसात. अर्ज करात. पेडणेकारांक पयली संद मेळटली. आयज तुमकां जॉबाक जॉयन जाल्ले आसा तुमी सगळे जाण आयसून. आनी जी पळय डिसिप्लीन आसा तुमच्या मोपाची ती डिसिप्लीन तुमी डिसिप्लिनानूच वयचे. कित्याक तुमकां ट्रेनींग ऑलरेडी दिल्ली आसा तेंच्या डिसिप्लिन. कित्याक हे आमच्या मोपा हो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. ताका लागून तुमी ती डिसिप्लीन पाळपाची खूब गरज आसा आनी पाळूंक जाय. आनी म्हाका खूब उमेद दिसता आयज आमच्या पेडण्याचे खुबशे आयज हांवें तांकां आयज वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा. ती खुबशे आमच्या पेडण्याचे भुरगे आसात पूण पेडण्याची खुबशे आसात हांगासर. खूब उमेद दिसली म्हाका. आमी सदांच सगळे जाण म्हणटात कितें पेडण्याचे कोण ना म्हणटा पूण पेडण्याचे आतां खूब दिसान येयल्ले आसा. कितें मोपा एअरपोर्टार चडशे आमच्या पेडण्याचे लागलेले आसा. आमकां भायले लागलेले जाय आमी ना म्हणना. कित्याक पेडण्यान आसा जाल्यार आमकां फर्स्ट प्रिफरन्स दिवचे. आमी म्हणटाले कितें आमकां दिवंक ना पूण आयज कळोन येता कितें आमकां दिल्लें आसा. आनी हांव सगळ्या पेडण्याच्या लोकांक सांगूंक सोदता आजुनूय इतल्यानूच कितें काबार जावना. अजून खूब नोकऱ्यो येवपाच्यो आहा. ताका लागून सगळ्यांनी एप्लाय करचे जे यंग यूथ आहा तेंच्यांनी. आनी आमकां फर्स्ट प्रिफरन्स मेळटलो ते दिसूय सांगलेलें आसा. कित्याक आमकां फर्स्ट प्रिफरन्स जे पळय लँड युजर आसा
तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स मेळटलो आनी ती बरी गोश्ट आसा सीएमान आयज आमकां सांगल्या बद्दल. आनी तशेंच आमच्या पेडणेकरांकूय सगळ्यांक मेळटले, मागीर उरलेले ते भायले सगळ्यांक हे दितले. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. LSD ड्रग्स घेऊन वापरतात ते ब्लॉटर पेपरूय NDPS कायद्या सकयल ड्रग्साच्या वजनात जमेक हायकोर्टान स्पष्ट केला. एके ड्रग्साचे केशीत याचिकादारान फक्त LSDचेच वजन धरतात, ब्लॉटर पेपराचे न्ही म्हूण याचिका घाल्ली. आदी हाचेर जुईजांचे वेगवेगळे निवाडे आशिल्ले. आता LSD ड्रॉप्साचो ब्लॉटर पेपराचेर मिक्सचरय हो ड्रग्स म्हूण जमेक धरतले. पेडण्या सुरबंद वाड्यार 8 दीस जाले नळ ना. लोक थंयचे एक बायेचे उदकाचेर लोक दीस काडटात. उदक केन्ना येवपाचें काय म्हूण थळाव्यांनी पेडणेची PWD गांठली. इंजिनियरान 8 दिसांत उपाय काडटा म्हूण सांगून आयल्ले फाल्यां धुकल्ला. आमकां 8 दीस जाले वापरते. कपडे धुवून बांयचेरच वयतो आता 8 दीस जाले. केल्याच्या नंतर हे आसलेलं आता जापच येईना. एक बालदी सुद्धा मेळना. 8 दीस टायमार येतात. आणि चालला जाल्यार काय सांगता तो बिल काड, तुम्ही कंप्लेंट दिया वचान वयर, तुम्ही कंप्लेंट कित्याक दिना असं विचारता. दिलीप पेडणेकर आता म्हयनो जालो परत डिपार्टमेंटाक आता हे वयता म्हणून ते म्हणल्यार काय सांगून फायदो ना म्हणून तुमकां तरी सांगान पळोवया म्हणूंक लागले म्हणून दिसता. एक 10-15 दीस बरे येयले आणि परत आता तशेंच केले तेंच्यांनी. बारीक सोडले की सकल येता, आमकां वयर येत ना. म्हणजे गेल्या पयलीं 3 म्हयने पाणी नसला, त्याच्या उपरांत पाणी आम्ही व्हिजीट केली तेव्हा 15 दीस पाणी येयला. परत आता 15 दीस पाणी कांयच ना म्हणून मुद्दाम आमी साहेबाक मेळ्यो. साहेबान आता आमकां एश्युरन्स काय दिला, आपण ती लाईन घालता 8 दिसा भितर, पण सकाळी 5:30 आपण स्वतः येतात आणि आपण तो पॉक चालू करतात. थंय काय फॉल्ट आहा तो बघता. ह्या त्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला सकाळी 5:30 येतले. PWDन कुडतरी रामनगरी कॉलनीचे उदकाचे कनेक्शन तोडिल्ल्यान बोवाळ. लोकांचो घेराव. कॉलनीची सिवेज रस्त्यार व्हांवता खंय आरोग्य खात्यान लायन कट करूंक सांगिल्ली. लोक म्हणटा PWDन सिवेज लायन घाल्यार 5 वर्सां जाली, कमिशन करूंक ना. हेल्थाक खबर ना. म्हणटा 2-1 म्हयन्या भितर सिवेज कनेक्शनाचे जातले. काल 2 वरांचेर PWDचो JE वॉटर डिपार्टमेंट पागी तो येवन तेंगेलें उदक डिस्कनेक्ट करून गेला. आनी ही हॅज अटॅच्ड वन लेटर issued by the health officer of Purturi, issued in the month of April. Aprilan taka health officer letter dille to the department water department to disconnect their water because their sewage is spilling on the roadside. तो काल येवन ते उदक काट करता. आता इश्यू कितें जाला, रामनगरी फुल कॉलनी साइड road going up to Davalli, Mukarsan, sewage pipeline has been laid. Network is there. 2017 लायन घालताय पूण ती कमिशन जायना. हे हाऊसिंग कॉलनीचे पळय तेंगेले पळय सोसायटी पळय आहा, दे हॅव ऑलरेडी एप्लायड फॉर सिवेज कनेक्शन इन द मंथ ऑफ 13th April. आणि हेल्थ ऑफिसराक दे हॅव गिवन टीम टू अंडरस्टँड दॅट सिवेज कनेक्शन कॅनॉट बी गिवन टू देम. त्यांचे वॉटर कनेक्शन आयले त्या एरियान आमी नेटवर्क घाल्ले आसा. एक पंपिंग स्टेशनाचे आमचें काम मातशें उरल्या, ते कंप्लीट जाले म्हणटकूच तांचें कनेक्शन आमी रिलीज करतले आनी प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. लागतले 2-1 म्हयने लागतले. मडगांवा बड्ड्या मोती डोंगरार थळाव्यांचो रस्त्या कुशीक कंपाऊंड वॉल बांदूंक विरोध. जमीन मालकान 3 मीटर सुवात सोडून कंपाऊंड वॉल बांदची म्हूण थळावे मागता. झाडां मारतात म्हूण कागाळ येतकीच SGPDA, फ्लाईंग स्क्वॉड आणि फातोड्ड्याचे पोलीस सुवातेर पावले. जमीन मालक म्हणटा रस्त्याक आमी आदींच जमीन दिल्या, आनीक दिवंक शकना. आपण तुमकां परमिशन दिवपाक गरज ना, बट एज अ लोकेलिटी बाबा आमी वी आर द सिटीजन ऑफ गोवा, वी वॉन्ट टू सी बाबा वॉट परमिशन्स यू हॅव. आमचे मागणे काय ना बाबा, तुजी प्रॉपर्टी यू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, बट या कायद्या प्रमाणे कितें तें कर. बिकॉज देर इज अ लोकल पीपल लायक स्टेईंग ऑन दीस लेन, लायक जाणटी आसा,
तो म्हणटा रस्त्याचेर म्हणटा तो आपूण वॉल मारतलो. अरे फाल्यां एम्ब्युलन्स येता या फायर ब्रिगेड येता तांकां टर्न करपाक खंय आहा. all the government offices, how they have given them permission to construct a wall or to clean the property where he doesn't have anything, on what basis, on what grounds, without doing inspection. What is this going on in Goa? And he is not a resident of India, he is an NRI, and everybody keeps supporting like this way. आमचे दिसता गोंय सारकेंच काबार जातलें. तेगे ट्रक बी हाडून दिवपा न्हय, तेगे रस्तो कोण तेका आडदी, तेगे दुरीक बांदपाक. तुमकां तेणे आनी 3 मिटर सोडपाक जाय. होय 3 मिटर्स, कायद्यान 6 मिटर जमीन आसपा जाय. तो म्हणटा आपूण आमगे शिमेचेर सारकें दुरीक बांदिता. जेन्ना तो दुरीक बांदिता तेगे प्रॉपर्टींतल्यान एक देखून तो मिटर सोडूं सोदना. So what work you want to do? I want to build my compound wall in my own property. On the property. That's it. Why the people are objecting? Because they feel that they own part of my property and that I should, in the end, give up my property. That's what they're aiming I think they're asking for some road or something. Well, they've already got a road here, basically, taken from my from my land initially. So I've already settled with it. My father settled with it, and I'm sticking to it. I think you got forest department of permission also. I've got well, I had not got the full license because somebody cut some trees on my property, and I had to pay an additional fine, which is true. T20 वर्ल्ड कपांत आज भारत इंग्लंड सेमीफायनल मॅच दनपारां 1:30 सुरू. जिखपी मेलबॉर्नांत आयतारा पाकिस्ताना आड फायनल खेळटलो. अंदूच्या वर्ल्ड कपांत अजून मेरेन खेळूंक नाशिल्लो भारताचो नंबर 1 स्पिनर यजुवेंद्र चहल सेमीत खेळपाची शक्यताय आसा. मजगती कॅप्टन रोहित शर्मा इंजरींतल्यान बरो जालो. भारतीय टिमीक थाकाय. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसाइट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.